हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळीं? आय होप तुम्ही सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आमी बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. तर आयज तुम्ही म्हणटले अशें कितें व्हिडिओ स्टार्ट केला का म्हणून. आयज आमकां फेस टू फेस ना गुड मॉर्निंग आसा ना कशें आसा काय म्हणून विचारता का म्हणून. तर जाता अशें केन्ना केन्ना. एक्चुली एक एक दीस असो आसता की मन आसना कांयच करपाचें. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा, आयचो जो म्हाजो दीस आसा पळय न्हू, तो काही अशाच प्रमाणे आसा. म्हटल्यार सामको डिफरंट आसा. ना म्हाज्या मना प्रमाणे ना म्हाज्या मुडा प्रमाणे. कांयच म्हाज्या मना सारकें ना, कांयच म्हाज्या मुडा सारकें ना म्हणटा पळय न्ही, त्या भशेन. तर आतां तुमच्या मायंडान क्वेश्चन येयलो आसतलें की कितें जालें, अशें कितें जालें की हांव अशें कित्याक उलयतां काय म्हणून. तर एक्चुली जालें अशें कांयच ना, बट आसता न्ही केन्ना केन्ना अशें बी जाता की कांयच जाल्लें आसना. ना कोणा कडेन झगडी, ना कोणा कडेन कितें अशें वाद जाल्लो आसता, ना कितें अशें वायट गोश्ट घडलेली आसता. स्टील आमकां अशें मन आसत ना कितेंच करपाचें. ना आमकां म्हळ्यार जेवपा खावपाचें मन आसना, ना आमकां कोणा कडेन उलोवपाचें मन आसना, ना आमकां कितें करपाचें मन आसना. आयचो जो हो दीस आसा पळय न्ही म्हाजो, तो काही अशाच प्रमाणे आसा. सकाळीं उठलें, घराची रेगुलर जी कामां आसा पळय न्हू ती केली. स्टील म्हाका न्ही मन येत नाशिल्लें, सगळ्याच गोश्टी म्हाका बेजार येतालो. तर हेका आयज सकाळीं सकाळीं वचपाचें आशिल्लें बेगीन. सो हेजें जें कितें काम आसा, ब्रेकफास्ट करून दिवपाचें, सान्न कोयर करपाचें, तें सगळें हांवें करून दिलें. आनी मागीर एकदां जसो हो गेलो की ना, म्हाका आनी मागीर चडच बेजार येवपाक लागलो. कितेंच करपाचें मन ना. म्हटल्यार ना घरांतलीं कामां करपाचें मन आसा, ना रांदपाचें मन आसा, ना स्वता च्या पिवपाचें मन आसा, कोणा कडेन उलोवपाचें बी मन नाशिल्लें, ना व्हिडिओ शूट करपाचें मन आशिल्लें. स्टील जबरदस्तिली आतां म्हणलें जें कितें कामां करता ती एटलिस्ट ट्रायपॉड लावन तरी शूटच करया. कित्याक की व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू शूट करपाकूच जाय, नाजाल्यार मदीं गॅप पडटा न्ही अशें म्हणून. तर अशें ना आतां मन ना म्हणटकीर आतां हांव म्हाज्या रिलेटेड जीं कितें कामां आसा तीं सोडून दिवपाक शकता. म्हटल्यार व्हिडिओ शूट करनासतना रावूं शकता, कोणा कडेन उलयनासतना रावपाक शकता, जावं ब्रेकफास्ट स्कीप करपाक शकता. बट जी बाकीचीं जी कितें कामां आसा पळय घरच्यांच्या रिलेटेड, ती कामां ही करपाकूच जाय. ताका आनी ऑप्शनच ना म्हणटा ते भशेन. तर हांगासर हांव घरांतलीं जीं कितें कामां आसा पळय न्हू ती मन नासतना सुद्दां करतालें, कित्याक की करपाकूच जाय. जशें की तुमी आतांच पळयलें, संडे मार्केटांतल्यान पुदिना हाडलेलो, सो तो त्या दिसा तसोच दवरलेलो. बाकीची सगळी भाजी बी क्लीन करून दवरलेली, तो पुदिना जो आसा पळय ताजो बंच तसोच फ्रिजान दवरलेलो. तो तर क्लीन करपाकूच जाय, नाल्यार सांजचो म्हणल्यार तो पिड्यार जावन वतलो. सो ताका लागून तो जबरदस्तिली घेवन बसलें क्लिनींग करपाक. सो करया अशें म्हणून. मागीर ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करूं नाशिल्लो हांवें सकाळीं. म्हटल्यार हेजी वचपाची गडबड आशिल्ली न्ही, ताका लागून हाका म्हटलें तूं करून घे, हांव म्हाजें बाकीचें काम करता अशें म्हणून. म्हाजें एक्चुली मन नाशिल्लें, बट हो म्हणटा न्ही यो च्या पिवया अशें म्हणून हाका म्हटलें तूं करून घे अशें म्हणून. सो हो गडबडीन आपली च्या बी पिलो आनी गेलो. मागीर भूक तर लागली, मन ना खरें बट भूक लागली, कितें करतलें. सो एक एप्पल आशिल्लो, एक ऑरेंज आशिल्लें, सो तें सगळें पील करून घेतलें. सो पील करता करता याद जालें की 2 दीस जाले हांव झाडांक उदक घालतलें म्हण असो उदकच घालूना अशें म्हणून. आतां म्हाजें मन ना म्हणून झाडांक मारून उडोवंक शकना. सो तें जें कितें फ्रुट्स कट करतालें तें कट केलें, हॉलान हाडून दवरलें आनी उदकाची बालदी घेतली आनी भायर येयलें. सो तें काम करून घेतलें. कपडे सुकपाक घालपाचे आशिल्ले, मशीन जाल्लें, तर ते कपडे जे आसा पळय न्हू ते स्टँडार घालून घेतले. हें सगळें काम करपाचें म्हजें मन ना, स्टील करता. कित्याक लागून की कामां पेंडींग दवरूंक शकना. मशिनाक कपडे लायिल्ले, जर तर ते सुकपाक घालूना ताका मागीर वास येवपाक लागतलो, तशेंच मशिनाक दवरलें जाल्यार. झाडांक उदक घालूना झाडां बावून सुकोवन वयता. सो मन ना, स्टील ही सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती हांव करतालें. आतां तुमी म्हणटले आयज कितें जालें तुज्या मनाक काय म्हणून. एक्चुली मनाक कांय जावना, कांय अशी वायट गोश्ट घडूना, कोणा कडेन आर्ग्युमेंट जावना, जावं म्हाका हेणें कितें म्हणूं ना, अशें कांयच जालें ना. सगळें नॉर्मल आशिल्लें. बट सकाळीं उठलां तेन्नाच्यान खबर ना की मायंडान कितें चलतालें आनी म्हाका कितें फील जातालें अशें म्हणून. म्हटल्यार एक विचार सोडून दुसरो विचार बसून न्ही, तिसरोच भलतोच विचार म्हाज्या मायंडाक चलतालो. खंयची एक गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती म्हाज्या मायंडान आयली आनी तेजेर खूब विचार हांव करत गेलें. अशें जाता न्ही की एक बारीकशी गोश्ट जेचेर आमी एक्स्ट्रा थिंकींग करतात आनी ती गोश्ट येद्याची येदी व्हडली करून सोडटात. सो आयज बी तशेंच जालें. एक बारीकशी गोश्ट म्हाज्या लक्षाक आयली, एक कितें तरी थॉट येयलो मायंडाक, आनी तो जो थॉट आसा पळय तो आतां सद्याक तर तुमच्या वांगडा डिस्कस करना, बट येयलो एक असो बारीकसो थॉट आनी तेजेर हांवें खूब विचार केलो, जेची गरज नाशिल्ली. जितलो हांवें विचार केलो पळय न्हू तितूंतलो न्ही एक 10% सुद्दां विचार करपाची गरज नाशिल्ली. सो स्टील हांवें तेजेर इतलो व्हडलो विचार केलो आनी मायंडाची न्ही सामकी वाट लावन उडयली.
सो तो विचार मायंडान येत हांव तेजेर एक्स्ट्रा विचार करत गेलें आनी सगळो दीस जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो असोच गेलो. कामां तर करतालें, मन नाशिल्लें, स्टील कामां जी आसा पळय न्हू, जी याद येताली जावं जी दोळ्यां मुखार दिसताली पळय ती हांव करत आशिल्लें, बट तकल्यान विचार हो चलत आशिल्लो. खरेंच सांगता, त्या दिसा म्हाज्या मायंडान कितें जाल्लें कितें ना हें आतां जर हांव विचार केलो न्ही, म्हणल्यार आतां जेन्ना हांव हो व्हिडियो एडिटींग करता पळय न्हू तेन्ना जर चिंतपाक गेलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हें कितें पिशेपणां हांव चिंत्तालें, गरज नाशिल्ली हेजेर चिंतपाचें अशें म्हणून. बट कितें जाता, जेन्ना पळय तूं एक गोश्टीचेर विचार करता आनी तूं घरान एकलेंच आसता, तुजे कडेन डिस्कस करपाक त्या टायमार कोण आसना पळय न्हू, तेन्ना न्ही तो विचार जो आसा पळय न्हू तो वाडत वता. आतां तुमच्या वांगडा अशें जालां आसतलें केन्नाय काय खबर ना, बट म्हाज्या वांगडा अशें 1-2 वेळा जालां. म्हणल्यार कितें आसा, हांव त्या गोश्टीचेर विचार करतां, अननेसेसरी थिंग ती गोश्ट विचार करपा सारकी ना, स्टील हांव तेजेर विचार करतां. कित्याक की म्हळ्यार म्हाजी मायंड जी आसा पळय न्हू ती डायवर्ट करपाक आनी म्हाजे कडेन सद्याक त्या मुमेंटाक कोण मनीस ना. जावं आतां म्हाज्या मायंडान एक विचार चलता, सो तो विचार जो आसा पळय न्हू तो डिस्टर्ब करपाचो, ती थिंकींग डिस्टर्ब करपाक आनी सद्याक कोण ना. सो ताका लागून न्हू ती विचार जो आसा पळय तो चलत आसा मायंडाक. मागीर आतां कितें जाता, हो आशिल्लो जाल्यार एक कितें गोश्ट विचारता आशिल्लो, जावं आपल्यालें कितें सांगता आशिल्लो, जावं मोबायलाचेर जर कितें हांव मोबायल घेवन बशिल्लें, एक रिल्स पयली, शॉर्ट्स पयलो, मायंड जी आसा पळय ती ऑटोमॅटीक डायवर्ट जाता. बट हांवें तें सगळें करूं ना, म्हाका मन नाशिल्लें न्ही मोबायल घेवपाचें, सो तें हांव मोबायलाचेर केलें ना, हो बी घरान नाशिल्लो, सो ताका लागून तो विचार जो आसा पळय न्हू तो एक्स्ट्रा जायत गेलो. सो थोडेशे जे आसा पळय न्हू ते क्लिप्स हांवें हांगासर शूट करून घेतले, जबरदस्तीली, मन नाशिल्लें, स्टील जबरदस्ती म्हणटा तशें शूट करून घेतलें. बट मुखार जे आसा पळय न्हू मागीर तो शूट करपाचें बी मन येयलें ना. घरांतलीं कामां जी आसा ती करपाकूच जाय, ती चुकपाक येयली ना. आतां म्हाजें मन ना कितें खावपा पिवपाचें, म्हणून हांव हेका बी उपाशी दवरुपाक शकना, हांव दनपारां जेवपाक येतलो न्ही. सो ताका लागून थोडेशें जेवण जें आसा पळय न्हू तें हांवें रेडी करून घेतलें. अशें करून कामां जी आसा पळय न्हू ती चलत आशिल्ली, बट बॅकग्रावंडान मायंड जी आसा पळय न्हू ती डबल चलताली. जेन्ना चलपाक जाय आसता पळय, जेन्ना कितें विचार करता पळय तेन्ना एक दीस अशें जाता की चलत ना, कांय विचारूच येयना मायंडान. बट जेन्ना पळय नाका आसता पळय न्हू तेन्ना नाका त्या गोश्टीचेर एक्स्ट्रा मायंड चलता. आनी अशें हें जें आसा पळय तें म्हाज्या एकल्याच्याच वांगडा न्ही, केन्ना केन्ना तुमच्या वांगडाय बी जालां आसता. आनी अशें बी म्हणना की म्हाज्या वांगडा बी अशी गोश्ट घडटाच अशें म्हणून, म्हाज्या वांगडा बीन अशें रॅरली जाता. हाचेर विचार करप गरजेचो नाशिल्लो, तेचेर हांवें खूब विचार केलो. लास्ट फायनली हेणेंच मागीर म्हाका न्ही तेचेर एक सोल्यूशन म्हणटा तशें दिलें. एक उतरान हांवें म्हटलें ना अशें अशें जालें, म्हाज्या मायंडान हो विचार येयल्लो, तें अशें न्हू, तें अशें म्हणून म्हाका विचार जालो. मागीर म्हाका खूब पिकस आउट जालें की हें हांवें कितें केलें, इतलो सगळो दीस म्हाजो हेचेर वगडायलो काय म्हणून. आसूं जाता अशें केन्ना केन्ना, सगळेच दीस सेम आसता अशें ना, एक दीस असो आसल्यार एक दीस तसो बी आसता. गूड इवनिंग. तर सांजची न्ही आतां 5 सुमार जाल्या आनीक सकाळच्यान चड अशें कांय करूं ना, कित्याक कशें कितें तें तुमकां सगळें जें आसा पळय तें हांवें एक्सप्लेन केलां हेज्या पयलीं. सो आतां न्ही सांजची 5 सुमार जाली, दनपारां हो आयलो, जेवण बिवन घेतलें आमी, सगळें केलें आनी जस्ट न्ही उदो 3-3:30 सुमार 3-3:30 सुमार भयणीन कॉल केल्लो. ती मुर्डेश्वर गेल्ली ते आनी तेजी फ्रेंड्स. सो आतां घरा वचपाक वता ती, म्हळ्यार तेन्ना भायर सरलेली 3 सुमार. सो ती हांगा येतली, यो म्हणलें तांकां. सो ताका लागून थोडीशी गडबड जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. अंकोला पावल्या खंय. सो जेवली खंय, सो ताका जेवपाक यो म्हणल्यार 3 सुमार कॉल केला ना, आमी जेवनूच येता अशें म्हणून. सो आतां वाटेर थंय कांय मेळपाना, अंकोला पावल्या. आतां न्ही हांकां वाटेर कितें मेळटलें जेवपाक यो म्हणलेलें तांकां हांवें, कितें करता अशें म्हणून. सो ताका म्हणपाक लागलें आमी भायरूच जेवन येता अशें म्हणून. सो 4 जाणां आसा खंय ते आनी तेजे 3 जाण फ्रेंड्स. सो येतगीर पळोवया, म्हाकाय बी सारकें खबर ना एक्झॅक्टली कोण कोण आसा ते. सो आतां कितें मातशें तयारी करतली म्हणून जेवना बीन न्हू ती. आतां पळयता वाटेर खंय जेवन येता जाल्यार कितें खावन, जेवन म्हटल्यार आतां खावन कितें 5 जालीं न्ही. सो कांदा भजी बी कितें करता हांव आतां. सो तीच पीटी बीन काडटालें. सो म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो पयलीं कंटिन्यू करून घेवया अशें म्हणून. आनी असली गरमी आनी असली स्वेटींग जाता भायर न्ही, बरें दिसता असो बारीक म्हळ्यार लायट असो वारो बी सुटला पळय, असो लायट वारो बिरो मारता, भायर बरें दिसता. भितर तर कशेंच वचपाचें ना, रावपा जायना. आनी रुमाक तर पांयच दिवपाचो ना, भट्टे घातलेल्या भशेन दिसता रुमाक गेले जाल्यार. सो AC बी मातशी ऑन करून दवरिता. गरमी खूब जाता, सामको कशें रावो जायना. थंडेचे दीस अशें दिसत ना, अशें दिसता म्हटल्यार विंटर सिजन जो आसा पळय तो स्कीप जाला आनी डायरेक्ट समर सिजन चालू जाल्ल्या भशेन, इतली गरमी जाता.
आतां किचनान वचपाक म्हळ्यार आनी भंय दिसता. सो किचनाक वता, मातशें भजी कांदा भजीचें कितें करता आनीक सोमतें न्हांवन बीन घेता, कित्याक स्वेटींग इतलें जाता आनी जायना रावपाक. सो हो आसा हांगासर बसला. हो सुसेगाद न्हिदोन बी उठलो. तेणी फोन केला न्हू येता म्हणून. हो पयलीं आपूण न्हिदोन बी उठलो. आपूण फ्रेश जावन बसला आनी हांव हांगासर काडटा. कोणी येवपाचें म्हणटा की आमगेले आसतात न्ही, कितें हेका हात लाय तेका हात लाय, हें कर तें कर. कोणी येता म्हणून म्हाजें तर तशेंच जाता, कितें हें निवळ आसा आनी तें निवळ आहा आनी हें सारकें आनी तें सारकें आनी तें पळोवप चड जाता. सो तेंच सगळें. सो भितर वता, करून घेता सगळें आनी मागीर मेळटा तुमकां उलोवपाक बसलेलें. हांगाच टायम जातलो म्हाका. सो भयण येता म्हणून हांगासर हांवें थोडीशी तयारी जी आसा पळय न्हू ती करपाक घेतली. तांकां जेन्ना विचारलें पळय कॉल करून, तेन्ना तेणें सांगलें की ना, जेवण बी जें आसा पळय तें तेणी केलें ना. ब्रेकफास्ट लेट केल्लो तेंच्यांनी, सो ताका लागून जेवण जें आसा पळय तें स्कीप केलें अशें म्हणून. सो ताका लागून म्हटलें चल मातशें कितें सारकेंच करया. च्या काय पिवची नात न्ही ती, सो स्नॅक अशें कितें करया अशें म्हणून. मागीर हो म्हणपाक लागलो म्हाका आपूण कांदा भजी जावं कितें घेवन येता अशें म्हणून. हांवें म्हटलें हाडूं नाका, हांव घरा कडेनूच करता अशें म्हणून. सो कोणी येयलें की ना अशें कितें करपाक बरें दिसता. तर चल म्हटलें करया अशें म्हणून. आनी हांवें हांगासर न्ही पिठी घालून घेतली. तर पिठी घालीत आसतना म्हाज्या मायंडान येयलें की चल कांदा भजी करतात न्ही, सो बटाट आसा, सो तेचे थोडे जे आसा पळय तेंचे बटाट्याचे चिप्स करून घेवया आनी उरलेले पिठयेचे मागीर कांदा भजी जी आसा पळय ती करून घेवया अशें म्हणून. सो हांगासर हांव तेजीच तयारी जी आसा पळय ती करतालें. आनीक कोणी येता म्हणलें की ना उमेद ही आसताच. आनी सेकेंडरी मागीर गडबड बीन आसता. कोणी येता म्हणटा हा चल कोणी येता, आनी खूब तेंपान अशें कोणी येता म्हणटा की आनी बरें दिसता. हालीं तेंपाक आमगेर न्ही कोणी येवप अशें खूब कमी. आतां फाटल्या दिसान तुमी पळयलें चवथी नंतर मा बी आयिल्ली, तेच्या नंतर हेचे एक फ्रेंड आयिल्ले आनी आतां भयण बी येयल्या. सो अशें खूब कमी जाता की आमगे सयरी बी जी आसा पळय ती येतात अशें म्हणून. एक्चुली जाता कितें की म्हाजी सयरी जावं रिलेटिव्स फ्रेंड्स जे कितें आसा पळय ती सगळीं त्या सायडीन म्हळ्यार सावड्ड्या मडगांव त्या सायडीन न्ही सगळीं. सो आनी हांव रावता इतलें पयस, सो ताका लागून न्ही आमगेर येवप खूब कमी जाता. अशें कितें रॅरली कोणी पावतना ओकेजनली कितें फंक्शन आसलें कितें आसलें जाल्यारूच तशें करून कोणी पावप, नाजाल्यार खूब कमी आमगेर येवप. सो आनी मागीर अशें करून कोणी आयलें की ना म्हाका खूब बरें दिसता. म्हळ्यार खूब तेंपान कोणी येयलें की बरें, सदांच कोणी येयलें जाल्यार बेजार येता न्ही, तशें बी आसता. सो अशें करून कोणी येयलें की ना खूब बरें दिसता. मागीर म्हाजी मातशी गडबड बी जाता. कोणी येयलें की उमेदीरूच हांव मागीर गडबडटा आनी चड अशें. हरशीं म्हाका रांदपाक करपाक किचनान वावरपाक बेजार येना जावं घुस्पना हांव, बट कोणी येता म्हणटकीरच म्हाका खूब गडबड जाता. उमेदीरूच येतली, हें करूं काय तें करूं काय, हें घेवया काय तें घेवया, असलें जाता म्हाजें खोबरें मागीर. सो हांगासर हांव तें करतालें, भजी आनी हें सगळें वावर जो आसा पळय तो करून काडटालो. मागीर मदींच हो आयलो, आपूण तुका थोडी हेल्प करता, आपूण बी फ्री बसून कितें करूं काय म्हणपाक लागलो. सो मागीर हो बी लागलो म्हाका हेल्प करपाक थोडेशें. पात्रांव आमगे भजी काडटा, भजीकार. भजी न्ही ती, बटाटा चिप्स. बटाटा चिप्स काडटा ते. जालें गो हय. बारके ती सगळी मोठे काबार. बंद करता. सो आनी ही मागीर हांगासर वाट पळोवन मागीर आयली सयरी आमची जी येवपाची आसलेली ती. तर भयण आनी तेजी ही फ्रेंड्स जी आसा पळय न्हू ती मुर्डेश्वर गेल्ली बेश्टी अशी भोंवपाक म्हणून. तर ती वता आसतना मागीर म्हाका ताणें कॉल केलो की आमी अशी अशी गेल्ली आसा अशें म्हणून. हांवें म्हटलें यो मागीर आमगेर वता आसतना वाटेरच न्ही, मुद्दम काय कोण पावना, सो तुजी फ्रेंड्स बी येयल्या तूं यो अशें म्हणून. तर 3:00 ती थंयच्यान भायर सरलेली येवपाक. सो तेन्नाच ताणें म्हाका कॉल केलो. 3, 3:15 समथींग जाल्ली आसतली त्या टायमार. आनी आमचें जेवण बी जाल्लें, आमी बसलेलीं. तर मागीर तें म्हणपाक लागलें हां येता अशें म्हणून. मागीर येता आसतना येयली ती. तांकां ती बी मागीर वाटेर हांगा थंय खंय रावत जेवून आशिल्लीं न्ही, मदीं खंय ब्रेक घेतलो अशें करून ती लेट अशी पावली मागीर. सो तेंच्या खातीर हांवें हें सगळें स्नॅक्स बी सो रेडी करून दवरलेले. आनी वाटेर थंय आमच्या हांगा लागीं 5 मिनटाच्या वाटेर आसतना ताणें म्हाका कॉल केलो की पावलें म्हणून. सो मागीर हांवें सगळें सर्व बी करून दवरलें प्लेटीन. मागीर येवन तांकां मातशें म्हळ्यार दिलें की ना म्हाकाय मातशें तेंचे कडेन उलोवपाक मेळटा, बसपाक मेळटा न्ही. नाजाल्यार हांव किचनान मागीर सर्व करीत उरतां आनी कितें करीत उरतां आनी मागीर हांगासर म्हाका ना बसपाक टायम मेळटा ना उलोवपाक टायम मेळटा. ताका लागून सो सगळें हांवें रेडी करून दवरलेलें. ती म्हणून चड टायम बसूना, अशें चड टायम रावना, तांकां मुखार वचपाचें आशिल्लें न्ही. सो 6:30 सुमार अशें कितें पावली ती, 6:15 6:30 सुमार जाल्ली. तेच्या नंतर मातशी बसली ती, मातशी बसतनाच रोखडोच काळोख जालो. काळोख जाता म्हणटा ती मागीर वता म्हणपाक लागली. आनी फूल डे अशें करून ट्रॅवलींग बी करून मातशें टायर्ड जाल्लें आसता न्ही,
कोणाकूय जाल्यार अशें दिसताच न्ही चल घरा पावोनी एकदां घरा पावले की सुटलें अशें म्हणून. सो तशें ती बी वता म्हणूं लागली. आनी तेजे जे फ्रेंड्स आशिल्ले पळय ती न्यूली मॅरीड आशिल्ले एक कपल. सो ताका फस्ट टायम ते आमगेर आयिल्ले न्ही. सो कपलाक लावप हें आमचें कर्तव्य. सो कपलाक लावन तेजी OTP भरली हांवें. ते नाका म्हणटाले अशें जस्ट बेश्टे कपला लाय अशें म्हणून. मागीर म्हटलें आसूं तूं फस्ट टायम येयला न्ही आमगेर आनी न्यूली मॅरीड. सो ताका लागून कपलाक बी लायलें. आमची जी रीत करपाची आशिल्ली पळय ती रीत सगळी केली हांवें म्हाज्या प्रमाणें. आनीक ताका मागीर धाडलें आनी तिळसांजच्या टायमार अशें करून सवाशिणीक बेश्टें धाडप सारकें जायना न्ही अशें म्हणून. सो तें सगळें केलें आनी मागीर गेली ती घरा. सो मागीर तांकां सी ऑफ बी केलें आनी हेच्या मुखार मागीर व्हिडियो जो आसा पळय तो बी कांयच असो शूट करूं ना. म्हटल्यार तुमकां तर खबर आसा म्हाजो अख्खो दीस कसो आशिल्लो. सो हेचेर आनी मुखार कांय चड उलयना चड कांय एक्सप्लेन करना. सो ताका लागून व्हिडियो आनी मुखार कांय चड शूट केलें ना. सो चलात तर मेळया फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. परत